म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी जी आवय आसात ती जाणत तुमचें भुरगें रडोंक लागलें की ना तें कित्याक लागून रडटा तें तुमी जाणत. तांकां तर दूद जाय, जेवंक जाय, वो तांकां कितें दुसरें कितें जाता तुमकां तें कळटा आवाजाचेर. म्हणटच मागीर कितें करतात तुमी, तांकां जाय पळय तें दितात. तांचे लागीं उलोवंक जायना, पूण तुमी जाणात कितें दिवंक जाय पळय तें. हेच भाशेन आमचो बाप सर्गीचो, आमी ताका देव म्हणटा, तो आमचो मोगाळ बाप आनी तो जाणो आमकां कितें दिवंक जाय पळय तें. आनी तो कशें आमकां दिता? आपल्या पुता वरवीं. ताणें आमकां पयले सुवातेर जेजू सोबेंच ह्या संवसारांत हाडली, पूण आमच्यान ताका एकवटोन रावंक जायना जालें. आमचेच वस्तुंकी आमचें जिवीत जिवन तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना जाली. तेन्ना ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी पुतान आमकां कशे भाशेन बापाक एकवटोन जिवंक जाय आनी तो आमकां एकवटोन जियेलो आनी आमचें जिवीत ताणें आपणायलें आनी सगल्या मनशा कुळाक ताणें आपल्या सोबें सोडवण दिली. आनी हाका लागून हे सोडवणेंत आमी सदांच जिवोवच्या तो आमकां आपलेंच जिवीत दिता. आनी हें जिवीत आमकां कशें मेळटा? उण्या सोऱ्यान तें घेवन ताणें आपली कूड आनी रगत करून दिली. आनी हें आमच्या ओत्मीक पोरसोणाक एक आवय भुरग्याक जेवण दिता, म्हणजे दूद पाजता. मागीर दुसरें म्हणजे मागीर थोड्या उपरांत ती ताका शिकयता, बाबा ये बाय चल, हे भाशेन ती शिकतात. मन आमचें घडोवन येता आनी ह्या मनाक आमी सदांच जेवण दिवंक जाय. म्हणजे कितें? आमी वाचूंक जाय, नियाळ करूंक जाय आनी हे भाशेन आमची मनाची भूक जी आसा ती भागोवंक जाय. पूण आमची भावना आसात न्हय, आमकां मोग जाय सगळ्या जाणांक आनी मोगा विशींच सगळें बाकीचें घडोवन येता. आमकां कोण परवा कोत्ता, परवा करिना, आमकां कोण बरे भशेन लेखता, लेखना, आनी हे भाशेन सगळें मोगा विशींच हें घडोवन येता. तर ह्या मोगाक मनाची ताण आसता, भूक आसता, ती थंयसर भागोवपाक आमी बाकीची सगळीं जाणां प्रयत्न करता. हाका लागून आमी इस्कॉलाक वेता, थंयसर आमी शिकता, मागीर कॉलेजीक वेता, मागीर आमी वैदिकूय शिकता. आनी आयज काल हे भाशेन सगळीं जाणां दोतोर जाल्लीं आसा. हो काळ आतां असो आयिल्लो आसा. आदीं कितले दोतोर आसले? थोडेच, आनी फकत तपासणी करता पळय तसले कुडीची. आतां वेगवेगळे पद्दतीन दोतोर आसात, पद्दतीचे दोतोर आसात. तर हें आतां जालें मनाचें जेवण. पूण आमच्या ओत्म्याक जेवण जाय आनी तें आमकां कशें मेळटा? आमी देवा बरोबर रावन मागण्यांतल्यान हें जेवण मेळटा, पूण तें आमकां पुरतें पुरोना. ताका लागून जेजून आमकां आपली कूड आनी रगत ह्या ओत्मीक घोटाय पासत दिलेली आसा. आनी जी कोण आमी समजता हें ती सगळीं जाणां येतात आनी जेवण हें घेतात. एकली ओस्तोरी ती सदांच मिसाक वेताली आनी मिसाक वचून ती जेजूक घेताली. तिका मागीर कांकरू जालो आनी ती हॉस्पिटलान आसलेली. तिका सांगलें, थोडेच दीस तुजे उरल्या, तूं आतां घरा वच. ती आयली आनी आदीं म्हणलें हितूं उदक आसतालें, पवित्र उदक जें आमी लायताले आमच्या कुडीक भितर येताना, आनी हे भाशेन आमी नितळ जावन भितर येताले. आमगेरूय आसा, पूण वयर आमी दवरलां, कित्याक हांगसर ही सुकणीं बा मेळ्ळें कोत्ता, वो लोक येवन आपले हात घालता आनी आतां कोविडाक लागून तें भायर दवरलेलें. पूण ती तें उदक घेताली, कोमयां घेताली आनी घरा वेताली. दोतोरान सांगलेलें तिका,
एक सुमान भर तूं जियेतली मागीर मरतली म्हणून 13 वर्सां तिणेन काडली आनी फकत हें जेवण तिचें जेजूक घेताली आनी पवित्र उदक पियेताली. हे भशेन तिचें जिवीत तिणेन सारलें. आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावानो हें जाणो जायत तर जाल्यार प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी हांगसर येता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी आमकां आपले गोठायन मोत्ता. आमकां तो आपल्या सारकें कोत्ता कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे. तर प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी जेजू सवें गोड जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय ताच्या सांद्यांक धीर आनी आदार दिता. हें विसरो नाकात. आमी हांगसर आमचे पासत येना, आमी सगळीं जाणां एकामेका पासत येता कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे कुडींत जियेता. तर हो गूट ताणें घडून हाडलेलो आसा तो तातूंत आमी उदीक आनी उदीक खोलायन आमचें जिवीत सादच्याक ह्या वेळार थोडो वेळ मागण्यांत रावया, ताचो पवित्र आत्मा मागया आनी तो आमकां शिकयता. ताच्या उतरांतल्यान शिकयलेलें आसा तें आमच्या मनांत हाडून उदीक खोलायन प्रत्येक जाण आमी जेजूच्या सांगाता जिवंक आतां मागणें करया. सगळीं जाणां आत आमचे अशें उलटेन दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोट आसा थिंचुतान तकले मेरेन बरोवन येता आनी तकले सान पांय मेरेन ओतम्यान मनांत आनी कुडींत आसा तितलेंय आमी जेजू सवें दवरया. बरें वायट पोजणें कितेंय जावं पोत्तून सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचें सवें बरोवन येता आनी ताका तर आमी सोत मानीत जाल्यार खरेपणी प्रत्येक सुस्कारान तो अदीक आनी अदीक आमचें सवें उजवाडाक येता आनी आमी उणी जाता. जो हांव बावतीस सांगता त्या प्रमाणे हांव उणो जायत वचोंक जाय, तो म्हजें सवें वाडत वचोंक जाय. प्रत्येक सुस्कारांत हें आमचें सवें घडटा. जेजू सारकीं आमी अदीक जालीं की ना ताचे भाशेन आतां मागीर आमी उलोवंक लागतले हांव, सगळो वावर करूंक लागतले हांव, ताचे भाशेन आमी आमचें जिवीत ओपून दितले हांव आनी जेजू सारकीं आमी पुनोच जिवन प्रत्येक वेळा असल्या संकश्टांनी पडली म्हणटत तो आमकां उबारतलो आनी अदीक घोटायन आमकां भरून पोत्तून तेच भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत मोडून आमी तांचे पासत जेवण कशें जातलें हांव आनी ती जेजूचे घोटायन अदीक आनी अदीक वाडटली.